ग्रामसभा जाली रुंदावळे पंचायतीन आयज एक फ्रुटफूल एक डिसिजन जालें म्हाजे हिसपान हांव एक मातसो सॅटिस्फाय जालो कारण आयज आमचे ग्रामसभेक इतलो बरो हेल्थी डिस्कशन जालो की रस्त्यार जे एनक्रोचमेंट आसा इलिगल एक्टिविटीज आसा ती फाल्यांच्यान एक्शन घेतले अशें आश्वासन दिलां लोकांक आमच्या पंच सरपंचांनी। आयज सरपंच नाशिल्ली खरी म्हाका खबर आसा एवरी टायम जेन्ना कितें फंक्शन आसता तेन्ना ती आसता खंयच्या टायमार आयज डिस्कशन हेवी जातलें म्हणून ती आयज खंय नाका येवना हेजेर म्हाजे हिसपान सरपंचान लक्ष घालपाक जाय आनी जे इलिगल कितें आसा लोकांची सेफ्टी खातीर खंयची जातीचो कातीचो भेदभाव करनासतना इलिगल जे आसा कित्याक फायर आनी हेल्थ हे मनशाची नेसेसिटी आनी हेजेर म्हाजे हिसपान पंचायतीन स्ट्रिक्टली एक्शन घेवन जे एनक्रोचमेंट आसा रस्त्याचेर इलिगल वेंडर्स आसा तांकां सगळ्यांक क्लियर करून लोकांक जो वे आसा पब्लीक प्रॉपर्टी रस्तो म्हणटाय का तो क्लियर आसचो ही आमची डिमांड आसा। आनी ग्रामसेवक जे ग्राम लोक आयिल्ले तेंची डिमांड आसा। म्हाका दिसता हे फाल्यांच्यान आमी ड्रायव्ह सुरू करतले अशें आमचो समोला फुडेमान पंच मेंबर जो रुलींग पंच मेंबर म्हणटा म्हाका विश्वास आसा जातले आनी जाले जाल्यार ना जातीचो कातीचो भेदभाव करना सगळ्यांक काडचे हो आमचो डिमांड आसा। काल सिलिंडर ब्लास्ट जालो हो खूब वायट दिसलें बरें जालें देवा कृपेन कोणाक कांय जावना हेजे फुडें इन्सिडंट घडचो न्ही म्हणून हो सेफ्टी मेजर्स आमी घेता। आयज आमची ग्रामसभा आशिल्ली एज पर अजेंडा आमचे कांय नाशिल्लें चडशें तरी पूण पयर एक सिलिंडर ब्लास्ट जालो म्हणून थोड्या लोकांनी आमकां विचारलें की तुमची दुकानां आहा आतां कोण अशें इन्सिडंट आनी फुडें जावपाक नाका तेजेर तुमी कितें प्रिकॉशन घेतले तर आमी तांकां उतर दिलां की जे कोणाचे जे मेन नेसेसरी म्हणजे आतां एक नेसेसरी फायर एक्सटिंग्विश म्हणलें ते आमचे धाकले फायर सिलिंडर ते तर आमचे कडेन त्या टायमार तो आशिल्लो जाल्यार ते इन्सिडंट घडपाची इतली व्हडली दुर्घटना ती टलताली अशी तरेन तांकां सेफ्टी प्रिकॉशन घेवन तांकां एज पर कायदे कितें लागता ते करून तांकां आमी एक सजेशन दिलां हें करपाचें म्हणून। आतां कितें आहा पळय लोक सगळे एक पोटा खातीर धंदो करता तेंचेर आमी बी सारके रोखडेच स्ट्रीक एक्शन घेवना कित्याक आमचे रुमणा गांव म्हणल्यार सगळे लोक आमकां निवडून हाडटा आनी आमी बी लोकांक लागून काम करता। आमी आमकां एकमेकाची दुश्मनकाय काडपाक निवडून आयले ना आमी एक ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड लोकांक फिलींग अंडरस्टँड जाता आमी तरी पूण कितें आहा थोडे कडेन कितें आहा ते लोकूय कितें करायचे एनकरेजमेंट करून ट्रॅफीक बी वाडयता पळय तेजेर एक विशय येयल्लो आमी तांकां सांगलां फाल्यां आमी मॉर्निंग 9 o'clock आमी मेन रोड आहा पळय ते सगळे क्लिनींग ड्रायव्ह करपाक स्टार्ट करतले कोण आहा ते हांव उखलून हाडटले आनी आमी टायम घेयना कितें ट्रॅफीक फ्लो ती स्मूथ आसपा जाय कितें आमी कितले म्हणून सहन करतले आमी आयज फाल्यां जातलें म्हणून हें करतले पूण लोकूय मातशें चडूच हें करपा लागले तेका आतां आमी पंचायतीन आयज ग्रामसभेक डिसायड केलां आमी स्ट्रिक्टली सगळे आतां मेन रोड आहा ते क्लियर करतले म्हणून।